एके वटेन फावो त्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून शिक्षणीक मळार क्रांती घडोवपाची सरकाराची मोख आसा। मात दिवचल म्हालांतल्या मुळगांवचे बागवाडो सरकारी शाळेची अवस्था पळयल्यार सरकाराची ही मोख पुराय जातली काय ना त्या विशीं दुबाव आसा। मुळगांवचे हे शाळेच्या इमारतीचे सिलींग कोसळून 3 वर्सां जाली, मात आजुनूय ताची दुरुस्ती कित्याक करूंक ना। शिक्षण खाते सांबाळपी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या शाळेकडेन लक्ष दिवचे अशी मागणी थळावे नागरीक आनी जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकर हांणी केल्या। सरकारी प्राथमिक शाळा बागवाड्या ही शाळा जी हा एक गेली कित्येक वर्सां म्हणजे पोर्तुगीज काळातली ही शाळा। ही शाळेक सादारणशे आता 60 वर्सां वयर जाले, पूण आयज मेरेन सरकारान ही शाळेचेर अजिबात लक्ष घालूंक ना। सरकाराचे हे शाळेचेर एकदम दुर्लक्ष आहा। प्रत्येक गांवांनी आता सरकार म्हणटा शिक्षण आमी प्रोत्साहीत करता, पूण जे आमच्या विलेज पंचायत मुळगांव जी ही पयल्यान पयली ही जी शाळा आसली, ही एक शाळा आनी अस्नोडे म्हणटा ती मोयते शाळा, हे 2 शाळा हे बाकीचे जे एरियाक आसले ही 2 शाळा आसली हांगा। आनी ह्या शाळांनी हांगा बरे भुरगे जे शिकून आयज हांगा हाय एज्युकेशनाक वचोन बरे पोस्टांचेर आयज आहा ते शिकून हे शाळेन। पूण आयज हे शाळेची जर पळयल्यार दुर्दशा जर जाल्ली आहा ती पळयल्यार खूब आमकां वायट दिसता। पूण आमी पळयत तेन्ना जे PWD जे बांदकाम खातें आसा जे तांकां आमी पळयत तेन्ना निवेदनां दिले, स्कुलांसून निवेदनां केली, पूण आयज मेरेन ते फक्त सांगता टेंडर जाला। पळयत तेन्ना आमी जेन्ना विचारूंक गेले तेन्ना फक्त टेंडर जाला, फुडले प्रोसेस कांय ना। पूण हांव सरकारा कडेन विनंती करता जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री आमचे प्रमोद सावंत आहा, शिक्षण खातें तेंचे कडेन तांकां एक विनंती करता की सगळ्या पालकांच्या वतीन की बेगीनच्या बेगीन जे हे शाळेची जी ही अवस्था आहा ती बेगीनच्या बेगीन रिपेर करून घेवची।